परत शेकाचेर एसॉल्ट जाला पळय हाजे स्ट्रिक्टली एक्शन घेतलें आनी अशा पद्दतीन आमी टॉलरेट परत करचे ना त्या शेकाचेरूय एक्शन घेवपाक लायता. गॅझेट नोटिफिकेशन आयलां स्टेट इलेक्शन कमिशना कडच्यान जे आमचे 11 म्युनिसिपल कावन्सिलांनी तांणी थोड्यो बदल केल्या आनी मडगांवचे फॉर एग्जाम्पल जे 27 सीट जावपाचे आशिल्ले ज्याचे खातीर कॅबिनेट डिसिजन घेतिल्लें ज्याचे खातीर बील टेबल जाल्लें पूण प्रेजेंट जावंक ना कित्याक असेंब्ली बंद जाली म्हणून ते जाग्यार तांणी 24 सीट केल्ले आहा. हें एक नविदाद. काल एक्झिक्युटिव्ह काल एक ऑफिशियल गॅझेटान आयिल्लें आहा. एक मडगांव म्युनिसिपालिटीचे एरिया म्हणल्यार फातोर्डा मतदारसंघ, मडगांव मतदारसंघ आनी हावजिंग बोर्ड म्हणटा तो कुडचडेचो मतदारसंघाचो भाग हें घेवन मडगांव म्युनिसिपालिटीची एरिया जाता. हातूंत 25 वॉर्ड आशिल्ले. हे 25तले आतां जर 24 केल्या जाल्यार 25वा वॉर्ड जो आशिल्लो जॉग्राफिकल एरिया ताजी ती खंयच्या वॉर्डान घाली ती आमकां अजून खबर ना. लिमिटेशन जाल्या नंतर फुडलो स्टेप कितें येता रिजर्वेशन. आतां हो जो भाग तुवें काडून खंय घाला तातूंत भितर ओबीसी कितले आसतले, OSC कितले आसतले आनी ST कितले आसतले हे स्टेट ओबीसी कमिशना कडेन डिटेल आसपाक जाय. ह्यो डिटेल 25च्या वॉर्डाच्यो तांचे कडेन सारक्यो नाशिल्ल्यो. आतां 24 करून त्यो डिटेल केन्ना कळटल्यो. सगळें जर पळोवंक गेलें जाल्यार सरकारान म्युनिसिपल इलेक्शनाचें खतखतें केलां. पळोवंक गेलें जाल्यार म्हाका दिसना की हें इलेक्शन कंडक्ट ते करूंक शकतले म्हणून. आनी मे बी तांकां तें करपाचें नाय आसत. एज फार एज माय पार्टी इज कन्सर्न वी आर रेडी फॉर द इलेक्शन्स. पुणून आमकां पयलीं सांगात सारकें आनी ताजे खातीर आमी कोर्टान गेल्ले आहा की आमकां क्लॅरिटी जाय इलेक्शन केन्ना जातलें तें, खंयचे वॉर्ड आसतले ते, खंय रिजर्वेशन जातलें तें आनी हातूंत ट्रान्सपरन्सी जाय. हातूंत सरकाराचो हस्तक्षेप जावन जे लास्ट मिनीट उसपागोंदळ करता पळय ते करूंक ताका मेळूंक जायना. हो म्हजो डिमांड आहा. कोड ऑफ कंडक्टाच्या टायमार ते ऑर्डिनन्स हाडटले आनी परते 27 करतले कित्याक अशें कितें तरी मडगांवच्या आमदारान म्हणिल्लें आहा म्हणून रिपोर्ट आयिल्लो. Don't know now. We are waiting for what? I think that I have heard that someone should die, then someone wakes up. We have seen in North Goa, many people died, then everyone woke up. So is the authorities waiting for that? I want to know. Because here the situation has gone from bad to worst. And now I don't know, we are waiting for what? I am not against anyone. I am just asking, we want a good water. And till now everyone knows water is contaminated, but we have not got any concrete proof that whatever water is now pumping in the tanks is free without any contamination. We don't have any idea. From 13 and today we are on 25th. 3 days past, water is contaminated. This is proved. आम्ही हे सांगना की तुझे झगडी करपाचे आहात तशी काहीच ना. जो हो प्रॉब्लेम झाला तू सॉल्व कर उदकाचो. आणि त्यांनी जे नोटीस लायला की सकाळी बंद करता आणि तशें जायना. कित्याक सकाळी उठून भुरगीं स्कुलाक वयतात, कामाक वयतले ते कामाक वयता. टॉयलेटी फ्लॅश कोण मारतलो? आजो मारतलो? हय हा खंयचे उदक हाडपाचें आमी? आमकां कितें सेफ वॉटर आहा, आमकां कितें STP चलना, कांय उदक सारकी क्लीन मेळना जाल्यार इतले लोक बरो ना जाल्यार बिल्डरागे एक हें आसता न्हू, एक येवन आमची खबर घेवपाक. फकत पयशे घेवपाक पडटा तांकां. इतले पयशे गेले जाल्यार तेणी येवन विचारपाक जाय. इतले लोक सीक आहा, हेल्थ डॉक्टर्स येताय, हेल्थ येताय, सगळे येताय, पूण तो बिल्डर जावन येयना. परत तेच रिपीट जाता. धाकटी भुरगीं बरी ना जाता. हा ते जाले टायफॉयड जाता धाकटी भुरग्यां. 10 months भुरग्यां जालो खंय टायफॉयड. आनी आतां आमकां टँकर येता उदकाचे जाल्यार ते सर्टिफायड आसा जाल्यार आमकां ते पयलीं खबर ना. तरी तेंचे भुरगीं आतां 3 वर्सांची दिसता. ताका परत अजून तरी तेगेले लूज मोशन चालूच आसा. डॉक्टराचो ट्रिटमेंट घेयत आसा. ताचे कडेन जाल्यार तुमी उलोवपाक शकता. 166 केसीस आसा. 166 आनी प्लस आसतल्यो एक्चुअल म्हणल्यार ह्या प्रभू वॉयलेटा बिल्डिंगेन 300 जाल्यार क्रॉस आसतल्यो. आता एक्टिव्ह 166 हेल्थांतल्यान मेळ्ळ्या त्यो केसीस रेजिस्टर्ड केस. आनी भितर भुरगीं बीन आसा सगळीं. भुरगीं 10 monthsचे भुरग्या टायफॉयड जाला.
सगळ्यांनी सांगला की इतले केसीस आहे आणि इश्यू जाला आता सगळ्यांक खबर आहे ओके किती झालं मेन आता आमकां जाय सोल्युशन दिवपाक कोण फुडें येना ना कोण मिनिस्टर येना ना कोण हेल्थाचे नाही ओके येयले डॉक्टर येऊन चोवन गेले बट सोल्युशन ना अजून हमारे सपोर्ट के लिए खड़ा नहीं है क्योंकि उन लोगों को घर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे घर में हमारे बच्चे बीमार हैं। LPG डॉमेस्टिक खंयसरूच शॉर्टेज ना. लोकांनी कोणीच घरात आपल्या 2 एडिशनल सिलिंडर बी व्हरून दवरचे न्ही. ओके व्यवस्थित रित्या LPG सिलिंडर्स जे आहा डॉमेस्टिका खातीर मेंटेन जाता. फॉर द कमर्शियल पर्पज 20% तांकां ऑलरेडी एलोकेट केल्ले. तांच्यांनी PNG हेच्या खातीर गॅस कनेक्शन एप्लाय करचें तांकां एडिशनल 20 ताज्या उपरांत मेळपाक सुरवात जातली. त्या ती सगळ्या कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंटांक हांव सांगता की तेंच्यांनी कमर्शियलात एप्लाय करा. फाल्यांच्यान तांचो कोटा 40%चेर पावतलो. आयकात सगळ्या डिलर्सांक आमचो सेक्रेटरी सिव्हिल सप्लाय मिस्टर गडकर ही पर्सनली मॉनिटरींग. जर कोणाक तशी कंप्लेन सुद्धा आसत जाल्यार तेंच्यांनी गडकरा कडेन डायरेक्ट कंप्लेनूय केल्यार जाता. ही पर्सनली मॉनिटर करता. ती तेंचें बुकींग केल्या उपरांत 25 दिसाच्या भितर 15 दिसाच्या भितर तांकां सिलिंडर दिवपाक जाय. तो 15 दिसाच्या भितर सिलिंडर तांकां मेळटा. हे सिलिंडर दितले म्हणून आमकां आनी काय नाका तुमचे. आमकां कितें जाय तुज्या वाड्यार येतलो तुमचो दीस हा आमकां दीस हा हो पळय तुका दाखयता तुमकांय बरयल्लें हे दिसान हे मागीर आमी कितें मागता तुजे कडेन आतां पळय लास्ट संडे आमच्या वाड्यार लास्ट मंडे आमच्या वाड्यार येवना ह्या वाड्यार आमच्या वाड्यार येवना. टायमार सिलिंडर मेळनात म्हूण कळंगूटचे थळावे रस्त्यार पावले. गव्हर्नमेंट माझो, चीफ मिनिस्टर माझो, पार्टी माझी, कार्यकर्ते हांव बीजेपीचो. आयज म्हाजी तरी परिस्थिती अशी जाली ह्या सिलिंडराक लागून जाल्यार आनी कितें उरलां. आमच्या हॉटेलां आमी बंद केलां. गॅस ना, कमर्शियल सिलिंडर ना. म्हाज्या वाड्यान सगळे शेकवाले आहा तांकां सिलिंडर ना. कमर्शियल कितें करतले लोक हा म्हाजो गावरेडीचो तांकां कितें जालां. Cylinder is one of the essential commodities for a human being to survive, and this is not reaching the houses. अरे ते वयल्यान होम डिलिव्हरी सिस्टम त्यांचे नंबर 3 पॉइंट हा. होम डिलिव्हरी आयज पासून हांव चार्ज मारता एका मनशाक सांगून कलंगुटान तांकां घरा भायर सिलिंडर मेळना जाल्यार आमकां रस्त्यार रावचें पडटा सिलिंडराक. आमदार मायकल म्हणटा प्रश्न बसून सोडोवंक जाय. Sarpanch and the ward members and the like-minded people have to sit at one place, bring the agency people there and sort this out. We understand there is a problem. Also there is a problem over here. आमचे लोकल जेन्ना सिलिंडर सोदता लोकलांचे खुबशे जाणांचे तेणी 5 रूम 6 रूम अशे भाड्याक दिल्ले आहा आनी तितून फॅमिलीज रावता. आख्खी 4 जाणां रावता फॅमिली फ्लॅटांनी फॅमिली तेंचे सिलिंडर आहा. आतां तेंचे खातीर आमचे लोकलांक सिलिंडर मेळना. ते बूक करता ऑनलायन आमचे लोकलूय बूक करता ऑनलायन. सो देर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज एक्स्ट्रा सिलिंडर्स जे आहा ते आहा. इस्रायल अमेरिका आनी इराणा मदीं पेटिल्ल्या युद्धाक लागून LPGचो तुटवडो निर्माण जाला. गोंयांत गॅस एजन्सी भायर लोकांची गर्दी दिश्टी पडटा. आतां पेट्रोल सोंपत म्हूण लोकांक भंय पडला. ह्या भयाक लागून लोकांनी पेट्रोल पंपांचेर घे गर्दी केल्या. पेट्रोलाक लायनी लागल्या पळय तुमच्या पेट्रोल पंपार शॉर्टेज आसा ओके. कांयच ना पात्रांव शॉर्टेज पेट्रोल भरला काल आमकां लोड येयला फूल लोड येयला. पेट्रोल भरलेले आसा घरच्या भायर गर्दी आसा. कितें आयकलां न्यूज रावना पेट्रोल भरलेले आसा कांयच शॉर्टेज ना. लोकांक सांगलें तरी लोकांक सांगलें आयकना पिशावाना करता हांवें. गर्दीत कॅनाक भरता भाडे भरता कांयच फायदो ना. पेट्रोल भरपूर आसा. गर्दी कित्याक लागून
हे तर पेट्रोल खंयचे स्पीड काय सादे सादे पूण पेट्रोल आसा न्हू लाईन लागले पेट्रोल लागले साधे पेट्रोल सोपलेले आहा ओनली पॉवर पेट्रोल अवेलेबल बिकॉज ऑफ दैट फ्रॉम हियर टू देयर वी कॅन नॉट गेट न्हू पावर पेट्रोलाचे रेट वाडयले हांगा सोंपले आनी म्हळ्यार तो हांगाले जे आतां म्हळ्यार पावरा कडेन हे साधे पेट्रोल ना साधे पेट्रोल ना आतां पावर काढा म्हणटा आतां कशें कितें हेजें आमकां आतां खबर ना आतां तर आतां हे लायनी लागल्या तुका मेळो हांगा महाराष्ट्रान पेट्रोल बंद आहा म्हणून हांगा सगळ्याक आतां हे जाला मरे गर्दी आतां पेट्रोल ना पेट्रोल आपण लायनी न्हू म्हणले पावर आता पावर घालचें पडलें पावराची रेट वाडल्या न्हू हांवें सिलिंडर बूक केला अकरा पयलीं वर म्हणटा पेमेंट करून येयला आतां पेट्रोल आता फुडले 8 दीस पेट्रोल पावतले इतलो सांठो आसा. गोंयकारांनी पॅनीक जावचें न्ही म्हूण मुख्यमंत्र्याचें आश्वासन. वगीच पेट्रोल पंपाचेर 1 किलोमिटरच्यो लायन आयज दिसता. गोंयांत पेट्रोलाची शॉर्टेज बिलकुल ना. गोंयांत जितको 8 दिसां खातीर पेट्रोलाचो कोटा जितको जायो तितको अवेलेबल आसा आनी फुडलो जो आहा पळय मेंटेन जातलो. गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड ऑर्डिनन्स 2026 हाका आमी म्हजें घर ह्या स्किमी खातीर ऑर्डिनन्स हाडटा. एका वर्सान ती स्कीम जी आहा पळय ती वाडयता. अगेन फॉर द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 कोमुंजरच्या म्हजें घर ह्या स्किमी खातीर एका वर्साचें एक्सटेन्शन दिता. द वेवर ऑफ द कन्स्ट्रक्शन सोंपलेले तेन्नाच्यान फुडें आतां मार्चान सोंपताले तेन्नाच्यान फुडलो मार्च पर्यंत. कॅटल फीड फ्रॉम द महाराष्ट्र पर्चेस ऑफ द कॅटल फीड फ्रॉम द MAIDC महाराष्ट्र गव्हर्मेंट अंडरटेकिंग इज अ महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. कॅटल फीड पर्चेस तेंच्या कडल्यान डायरेक्ट गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट. फोंडा पोट निवडणुकेक भारतीय जनता पार्टी सिरियसली इलेक्शनान आसा. त्या खातीर आमी जी इलेक्शन 100% जिखतले. ताज्या उपरांत पोर्टफोलिओ एक वेकंट आसा तो पोर्टफोलिओ ऑटोमॅटिकली भरतलो. तो इलेक्शना खातीर दवरला न्ही. हांवें सांगला की मिनिस्ट्रल बस जी भरपाक जाय ती भरतले म्हणून. 39A म्हज्या मतदारसंघात जो आहा पळय न्ही ताका ऑलरेडी आज हांवूय मिनिस्टराडे उलयलां तें जावचें ना. हांवें सांगलां कारण तेंच्यांनी पळयलां काय ना तें म्हाका खबर ना. दॅट इज अ व्हॅली एक्चुअली इट इज जस्ट क्लोज टू द. हांवें आत्तां मिनिस्टराडे उलयलां आनी फाल्यांच्या भितर प्रोविजन सुद्दां विड्रॉ कर म्हणून सांगलां. नॉमिनेशन जे आम आदमीन गितेश नायकान भरलेले तेजेर खंय तरी केस आहा म्हणून कितें तरी ऑब्जेक्शन घातलेलें आनी तेजो जो निकाल आहा तो आयज 10:30 वरांचेर आसतलो. ताजो जे नॉमिनेशन फायल केल्ले आसा ते एक्सेप्ट केल्ले आसा आरोन आनी जे ऑब्जेक्शन हाडलें ते ओवररूल जाल्लें आसा आनी त्याच प्रमाणे जो फॉर्म गितेश नायक हांणी आम आदमीक भरला तो एक्सेप्ट केल्लो आसा. द स्टेटमेंट्स ही मेड आर कम्प्लिटली कंडेमनेबल. ताणें आमच्या कॅन्डिडेटाक चोर म्हटलो आनी ताणें अशेंय म्हटलें की तूं सगळ्या लोकां मदीं वच आनी सांग आपूण चोर म्हणून. हाव कॅन ही से दॅट? आनी वी डिमांड अन अनकंडिशनल एपॉलॉजी फ्रॉम एडवोकेट कार्लोस आल्वारेस फेरेरा फॉर मेकिंग दी स्टेटमेंट्स, फेलिंग विच वी विल फायल अ डिफेमेशन केस अगेन्स्ट एडवोकेट कार्लोस. आमचो मुद्दो इतलोच आशिल्लो की ती फक्त FIR अजून कोर्टान केस जावना, अजून चार्जशीट जावना, कोर्टान कॉग्नायझन्स घेवना, अजून ताका समन्स येवना. जस्ट एक FIRच्या बेजिसाचेर कोणालें नॉमिनेशन भायर उडोवपाक जायना. ह्या जारून आमचो रिप्लाय एक्सेप्ट केला आनी हें डिसिजन दिलां की FIR आसा त्यो दाखोवपाची गरज ना. केस जर तेजेर आशिल्ली आनी कोर्टान कॉग्नायझन्स घेतलेलें जाल्यार मागीर तेणें तें जर डिस्क्लोज करूं नाशिल्लें जाल्यार ताजेर कितें प्रॉब्लेम जाता आशिल्लो आनी ह्या खातीर नॉमिनेशन आमचें एक्सेप्ट जाता. अदर सायड जेन्ना हांकां विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की आपणे चोर हो शब्द तेंच्या कॅन्डिडेटाक खंयच वापरूंक ना. सो अशा पद्दतीचे दोगांयनी स्टेटमेंट दिल्ले आसा. आमकां आमी कितें ऑब्जेक्शन काडलें बेस्ड वीथ डॉक्युमेंट्स काडटा कित्याक लोकांक कळूंक जाय म्हणून कसले केसीस आहा आनी हांवें दाखयलां. केस इज कन्विक्टेड, नॉट कन्विक्टेड, केस इज चार्ज शीटेड, नॉट चार्ज शीट. तो ते आर्ग्युमेंट करतालो. हांवें म्हणलां फॉर्माचे कितें बरोवं एफिडेविटीचें वीच केसीस वीच आर पेंडींग FIR फायल अगेन्स्ट.
पूण रिटर्निंग ऑफिसरान डिसिशन पास केली दॅट इट हॅज टू बी फॉर्म टू बी एक्सेप्टेड बिकॉज चॅलेंज मागीर आमच्यान करूं जाता तो निवडून आयलो जाल्यार. सर तेणी काल तुमकां चोर कशें आपल्या चोर म्हणपा आधार कितें जालो आमी चोर कशें पडलें हांव विचारपा लागलो. हांवें चोर म्हणला आनी तो चोर तूं मातशें आयक. काल कलंगूट बिचाचेर एक एसॉल्ट जाल्लो आसा. बेंगलोरचे ट्युरिस्ट काल न्हांवपा खातीर येयल्ले, ते न्हांवन ते वयर येयले, जे शेकाचेर शेक आहा तेज्या फुडें ते बेड आसता थंय ते बसले आनी जे शेकाचो जो हे आहा स्टाफ आसा तेज्या मदीं आनी त्या ट्युरिस्टा मदीं तोंडार तोंड जालें पयलीं. मागीर जे शेक आहा तेजे स्टाफान तेंचे ट्युरिस्टांचेर अटॅक केलो आनी तांकां बरेच मारिल्ले आसा. एक्शन घेतले पुलिसांनी 307 सेक्शन लायिल्ले आहा. वी वील नॉट अलाव एनी staff to take law in their hands, and especially the tourism, the tourists they get drunk when they are sitting in a beach shack or a restaurant. Sometimes they overdrink and they talk little extra. It doesn't mean that you have to hit them. The artist भितर उरताले एक message होयतली की बाबा if you assault a tourist you will be inside for 8 days. This message has to go very very clear, loud and clear. The tourists are coming in the state of Goa. After having 1 or 2 drinks, when they are sitting on the table, they will talk extra. हेजे फुडें अशी जावपाक जायना म्हणून खबर. तेजेर इमिडिएटली पुलिसान कारवाई चालू केल्या. फायर एक जातलें, दुसरें आनीक फुडें जावचो न्हू म्हणून इन्सिडंट. PI is taking meeting with the private restaurant owners because now beach shack will get closed by next month. Including beach shack owner हांवें सांगलें ताका मिटींग घे म्हणून. 1-2 मिटींगे घेवपाची गरज आहा. मागीर जेन्ना तांकां ट्युरिस्टांक हांगा हाडले तेंकां तेंचें मेडिकल केलें आमी. मागीर तितलो एक्टान कंप्लेंट दिली. त्या कंप्लेनीचेर आमी काल राती ऑफेन्स रजिस्टर केला. वी हॅव रजिस्टर्ड ऑफेन्स ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर एंड इन दीस ऑफेन्स 2 people हॅव बीन अरेस्टेड. 2 स्टाफ ते शेकाचे तांकां अरेस्ट केल्या एंड फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस. पर्यटकांक मारबोडयक करपाच्या प्रकरणात अटक केल्ल्या दिनेश कुमार आनी दुपेंद्र यादवाक 5 दिसांची पुलीस बंदखंड. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. धुळे विजन हॉस्पिटल एक सेल्फ एक्सिडेंट जालो आनी अशी 2 व्हिलर एक प्रज्वल करमळकर 26 वर्सांचो भुरगो हो वयतालो आनी स्पीड ब्रेकाचेर तो कंट्रोल गेलो आनी तो कंट्रोल घेवन तो पडलो आनी सिरियसली इंजर्ड जालो. त्या उपरांत मागीर म्हापसा पुलीस येयले. म्हापसा पुलिसांनी पंचनामो जालो आनी तो सिरियसली इंजर्ड आसल्या कारणान ताका पयलो तेंच्यांनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गेलो. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टेक केल्या उपरांत म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या डॉक्टरांनी ताका डेथ डिक्लेअर केलो आनी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें म्हापसा पुलीस करतात. स्टुडंटा खातीर म्हापशेच्यान सांगता ही गाडी काणकोण ट्युरिस्ट सोडून खंय येताली केप्या परत येता आसतना राती 3 अशें म्हणटात पडली म्हणून गाडी. ते काणकोणच्यान येता आसतना रायट सायडीक ब्रिजा वयल्या सायडीच्यान रेलिंग बी कांय ना त्या कॅनलाक तेका लागून ते ब्रिजा वयल्या सायडीच्यान डायरेक्ट कॅनलाक दडी बसली आनी ती थंयच्यान ती उदकांतल्यान गोवान सकयल लागून उरली. मागीर कोण तरी पळयलें आसता ताका. मागीर पुलिसांक कॉल केलें. पुलिसांक आपोवन हाडून मागीर तेका काडलो थंय. काडून मागीर ताका हॉस्पिटलांत व्हरोन एडमीट केलो आनी अशी एक ही WRTचे हांगा खुबश्यो मिस्टेक आसात. रेलिंग घाल म्हणल्यार घालना ते. जे जाग्यार लोक भोंवता पळय, लोक गाडयो कितें लोक भोंवता थंय रेलिंग घाल म्हणलेलें. तेजे वयली भुरगीं पडोन मेल्यात ताका लागून रेलिंग घाल म्हणलें. आजून तेंगे रेलिंग जावना कॅनलाक. रेलिंग ना म्हणटकीर खुबशे लोक पडटात आनी ते शिवाय म्हाका दिसता वर्सा 7-8 तरी गोरू पडटात. गोरू सायडीच्यान चरता कॅनलां पडटात. बरे जोता बैल जोतो पडल्या, गाय पडल्या, खूब जाण पडटाय. ताका लागून तें रेलिंग मेन ह्या कॅनलाक. आनी व्हडलें कॅनल भितर पडल्या वयर सरोन जायना कोणाचें. मजगतीं म्हापशा देंवतेर दुचाकींचो एकामेकाक धपको. एकटो कुचेली करसवडा वतालो जाल्यार दुसरो म्हापशा वटेन वतालो. दोनूय दुचाकी फाटल्यान प्रवाशी बशिल्ले. 4य गंभीर जखमी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जे पंप हाऊस येवपाचे आशिल्लो ह्याय 2 सायटीचेर पंप हाऊस येवचो ना. जो रिटेनिंग वॉल ज्यो म्हणटाले तेय येवची ना. हो जो टोटल जो ह्या सायटीचेर जे कितें येवपाचो आसलेलो हो खंय तरी हो प्रोजेक्ट येवचो ना. जर ते बोरवेल करून जे उदक ओडपाचें जे पंपींग स्टेशन जॅक वेल जे म्हणटा तेणी सांगलां की जो तेंचो इंजिनियर येवन ते सायटीर धाडटले. जर दुसरी खंयची सायट जर आयडेंटिफाय करतले, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतले आनी लोकांक जर मान्यताय दिले जाल्यारच ते पंपींग स्टेशनाचेर मुखार वयतले.
ना जाल्यार जर लोकांनी जर तेजेर जर विरोध केलो जाल्यार तो पंपिंग स्टेशन जावचें ना आनी ही जी बॅरेज आनी जो बंधारो जो आसा पळय हो कंप्लिटली तो जावचोच ना म्हणून तेणें आमकां आतां सांगलेलें आसा. आमी हांगा 5 जाण हांगा येयल्ले आसा, एक डेलिगेशन म्हणून येयल्लें आसा. हांगा थंय खुबशे लोक बसलेले आसा. आमी तेंच्या कडेन डिस्कस केल्या शिवाय आमचो जो कितें डिसिजन आसा तें आमी हांगाच सांगपाक शकना. बाबा आमी स्ट्रायक कॉल ऑफ करतले, कंटिन्यू करतले, हे आमी थंय वचून डिस्कस करतले. प्रश्न आशिल्लो की तांचे बुट्टल म्हणून न्ही बंधारा नाका. प्रश्न आसा तो बंधारा नाका. आतां बंधारा ना आसा त्या उदकान भितर जर पंप घालून उदक ड्रॉ केले जर जाय कोणाक भंय न्ही. सो प्रोजेक्ट स्क्रॅप असो म्हणून शकना मागीर प्रोजेक्ट स्क्रॅप न्ही, तांच्यो मागणी मान्य जाल्यो म्हणटकच तेंची मागणी पूर्ण केली. मागण्यो पूर्ण केल्यो, ते जिखले एक्चुअली. हे आंदोलन आतां मिटपा जाय. लोकां खातीर दिवपाक स्क्रॅप बाबतीत काय डिसिजन सांगना, ते स्क्रॅप मागतले करपाचे शब्द हें करनाका हातूंत भितर की उदक आसा लोकांक जाय तें लोकांक थंय सगळें मेळपा लागून उदक सगळें एक्युमुलेटेड जाता तें उदक पंपिंग करून सगळ्या पर्यंत पावोवपाचो. वॉटेवर माय प्रेसिडेंट हॅज टोल्ड फायनल. मात तुमचे कितें हे आसा? कितें सांगून क्लियरली जे म्हज्या अध्यक्षान सांगला, जे सीएम सांगता हांव तें मान्य करतलो न्ही. अनवॉन्टेड हायजेक आसा, स्पेशली हांगा चडशे म्हाका दिसता एअरपोर्टार चड जाता हे दाबोलीम एअरपोर्टाचेर. सगळे क्रॅकडावन करूंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता जो ओनर आहा रेंटा काराचो तेणी आयडी आपल्या ड्रायव्हराक कंपल्सरी करूंक जाय थ्रू एसोसिएशन. आनी जे फॉर्म 5 आहा ते म्हाका दिसता कंपल्सरी भरूंकूच जाय. ते कस्टमराक खबर आसूंक जाय टर्म्स एंड कंडिशन कितें आहा जेन्ना गाडी एक रेंटाक घेता पळय तेन्ना. ज्यो गाडयो तुमी रेंटाक दिता प्लीज भुरग्यांक सांगता सगळे ड्रायव्हर आसूं, डिलिव्हरी बॉय आसूं, ओनर आसूं, गाडी दिता आसतना कस्टमर एका सांगात प्लीज डू नॉट ड्रिंक अँड ड्रायव्ह. ते एक्स्ट्रॉशनाचे बी कंप्लेंट्स फायल करतात की रॉंग चुकीचे पद्दतीन तांचे कडल्यान पयशे घेतले, तांचे डिपॉझिट्स तांकां दिवना परत. जेन्ना पॅसेंजर येतात आनी गाडी रेंट कार हायर करतात आनी वता आसतना तांकां तांचे डिपॉझिट मेळना विथ मायनर डॅमेजीस बी अशें कितें भायर मागीर गोंया बद्दल एक ते नांव इमेज पिड्यार करतात की हांगा तांकां एक्स्ट्रॉशन जालें अशें जाल्यार ते तशें करपाक जायना. आनी तशें जाल्यार आमी फुडें लिगल एक्शन घेतले. एक तांकां वॉर्नूय करपाक जाय आसलें. एक्चुअली रेंट कारान आपल्या ऑफिसांतल्यान ऑपरेट करपाक जाय, बट तातूंत एक क्लॉज असोय आसा की खंय रेंटल पॅसेंजराक जर खंय गाडी जाय थंय तांकां ती सर्वीस प्रोवायडूय करपाक जाय, पिक एंड ड्रॉप म्हूण तांकां असो स्टँड ना हांगा. आनी कारण हांगा जे लिगली जे फेअर आपले हे बी फीज बी भरून जे टॅक्सी ऑपरेटर्स जे असोसिएशन्स बिझनस करतात सो ते त्यांच्या बिझनसाच्या आड येवपाक जायना जे इलिगली जे बिझनस करून. म्हणून एक स्ट्रीमलायन करपाक जाय. आनी हांवें म्हणजे कोण सबऑर्डिनेट्स आसा प्लस ट्राफीक आसा, ट्राफीक सेल दाबोली तांकांय सांगला की हे तुमी ट्राफीक डिसिप्लीन स्ट्रीमलायन करात. कितके अशे कंप्लेंट येयल्या टील फ्रॉम जानेवारी अशे? जानेवारीचे 29 कंप्लेंट्स जे आयल्या आमकां ऑनलायन. सीसीपी इलेक्शनाच्या रिझल्टा मागीर लोकांच्यो नजरो आशिल्ल्यो ते की आतां मेयर कोण जातलो आनी डेप्युटी मेयर कोण जातलो. सो ह्या गजालींचेर सध्या जे मिनिस्टर आसा बाबूश मनसरात ते क्लियर आयल्यात की मेयर जो आसा तो रोहित मनसरात आसतलो आनी जो डेप्युटी मेयर आसा तो वसंत आगशीकर हो डेप्युटी मेयर आसतलो. जशे फाटीं मिनिस्टर बाबूश मनसरातान हेडोनान क्लियर केल्ले की रोहित मनसरात आसा तो फुडें तिसवाडींतलो एक कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो आमदार जातलो. सो अशेंय कळोन येता की जो मेरेन असेंब्ली इलेक्शन येना तो मेरेन रोहित मनसरातूच मेयर आसतलो आनी रोहित मनसरात एक असो मेयर आसा जाणें आपलो फाटलो फूल टर्म जी 5 वर्सां आसा ती तेणें पुराय केल्या आनी आतां तो परत एकदा मेयर जावपाक चल्ला. आनी जशी आमकां म्हायती मेळटा की असेंब्ली इलेक्शन मेरेन तो मेयर आसतलो, ताच्या मागीर तो MLA जावपाक शकता म्हणून बाबुशान पयलींच क्लियर केला. सो तो मेरेन तरी रोहित मनसरात CCBचो मेयर आसतलो आनी वसंत आगशीकर जो आसा तो डेप्युटी मेयर आसतलो. वेरियस जी कमिटीज आसा त्योय डिसायड जातल्यो आनी मेयर आनी डेप्युटी मेयराचे जे नॉमिनेशन आसा ते 27 मार्चाक जातले आनी ताचे जे इलेक्शन आसा ती पयली मिटींग जी CCBची 30 तारखेक जातली त्या दिसा जो मेयर आनी जो डेप्युटी मेयर आसा तो इलेक्ट जातलो. Whoever has committed this offence or whatever it is, they should be punished, and government will take, and the police department, home department will take serious note of it, and the investigation is going very fair. I think ताचे जबानी बी जाल्ले आसात. म्हजे परस तुमकां चड खबर आसतली की कोण कोणाचे विटनेसीस एवरीथींग इज म्हणजे कोणी हें जावचे पयलीं खंय हांगा लोकल लेवल हें आशिल्लें की पुलीस डिपार्टमेंट सारकी काम करना, लोकल लेवल खंय कोणाच्या प्रेशरान भितर येतात म्हणून ती क्रायम ब्रांचान दिल्ली
लोक मागणी करतात क्रायम ब्रांचान आनी म्हाका दिसता की क्रायम ब्रांचाचे जे SP आसात जावं बाकीचे आसात दे आर टेकिंग अ टफ स्टँड. आय थिंक द विक्टिम्स तुजे हें आसा आनी विक्टिम्स वील गेट जस्टीस. लोकल लेवलाचेर खुबशे लोक म्हणटाले की लोकल लेवलाचेर सारकें जायना, पोलीस प्रेशरान भितर येता. आतां एक IPS ऑफिसर ताची चवकशी करता आनी ती क्रायम ब्रांचान करता. म्हाका दिसता की क्रायम ब्रांच यू शूड नॉट सस्पेक्ट अबाउट द क्रायम ब्रांच. पॉलिटिकल इंटरफियरन्स एब्सोल्युटली काय पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आसा जर जाय तितले फास्ट स्पिडी एक्शन जायना. 2025 बायणा वास्को गुन्यांव फाट्यान बेकायदेशीर गुळे वखदाच्या वेव्हारांत व्हडली कारवाय केल्ली. 6 दुबावितांक अटक करून वट्ट 4.3 किल कोकेन जप्त केल्लो. प्रकरणात मडगांवच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयान वर्सभरा उपरांत 4 जाणांक आरोप मुक्त केल्यात, जाल्यार दोगांचेर आरोप निश्चित करपाचे आदेश दिल्यात.